म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, आमच्या पापा फ्रांसिसान ह्याच मेच्या 25 आनी 26 तारीखेर जागतीक भुरग्यांचो दीस पवित्र सभेन आचरण करचो म्हणून आदेश दिला. आनी तोच भुरग्यांक सांगता, प्रत्येक जावन झुजा तळाच्या त्या गांवांनी जियोनच्या भुरग्यांक सांगता घेवन तांचे सांगता हो दीस संभ्रमचो म्हणून निर्धार केला. आलेसांद्रो म्हणल्यार एका 9 वर्सांच्या भुरग्यान जशें युवा जाणांक एक दीस आसा, प्रायवंतांक आनी मालगड्यांक एक दीस आसा, तशें आमकां एक दीस कित्याक नजो म्हूण विचारल्याक त्या भुरग्याची आशा जारी करूंक पाप साहेबान हो दीस नमयारला आनी 2 दीस शेनवार आनी आयताराचे त्या पासत ताणें भेटोवन दिल्यात. भुरग्यांक एक नवो दिश्टावो दिवंक आनी भुरग्यां मारिफात सगळो संवसार नवो करूंक, प्रत्येक जावन मनशापणाच्या मौल्यांनी भरलेलो, बऱ्या शेगुणांनी भरलेलो, नितीचो समाधानाचो संवसार बांदून हाडच्याक भुरग्यांक तो एक गूड सांगता. आमकां सगळ्यांक संतोश बरी जावंक जाय, पूण संतोश बरी जावन आसा जाय जाल्यार आमी मागा जाय, मस्त मागा जाय. मागण्या मारिफात आमी देवाक लागीं सरता, देवा थंय एकवटता. मागण्या मारिफात आमच्या काळजांत आत्मविश्वास आनी मोगाची ऊब सरता. ह्या मारिफात नवो संवसार बांदून हाडूंक जाता म्हणून ताणें सांगलें. आनी तशें आसतना भुरग्यांक घेवन प्रत्येक जावन सकाळीं आनी सांजेर सोम्यान शिकयल्लें आमच्या बापाचें मागणें वडिलांनी, आवय बापायनी, भावा भयणींनी आनी आज्या आजयेनी सांगाता मेळोन हें मागचें. आनी अशें मागल्या वरवीं भुरग्यांक एक नवी दिशा, एक नवो दिश्टावो मेळटलो. थिंच नवो संवसार घडोवन हाडूंक, बांदून हाडूंक आमकां कुमक करतली. सर भुरग्यांक 6 वर्सांतावन 12 वर्सांच्या प्रायाच्या सर भुरग्यांक एक बागी भुरग्यांचो दीस मागता.